गोंय सरकार आनी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हादय न्हंयच्या विशयाचेर आनीक कितले फट उलोवन गोंयकारांक फटयतले असो प्रश्न गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केला. प्रत्येक फावट फट उलोवन म्हादय न्हंयचेर अन्याय केला. ताचे खातीर गोंय सरकार आनी केंद्रीय मंत्री जावडेकराचो गोंयकारांच्या वतीन काँग्रेसीन निशेध केला. केंद्र आनीक राज्य सरकारान आनी खास करून मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी म्हाका दिसता आमच्या म्हादयचे जर आमचो बारावो केलो. तूं म्हणटले बारावे कशें केलें काय म्हणून याद जाता जाल्यार पळया, हेणें जावडेकरान जेन्ना सर्व पक्षी मंडळ गेल्लें तेन्ना 10 दिसांचो टायम दिल्लो की 10 दिसांनी आपूण हो निर्णय घेतलो. पयलीं ताणें फटींगपणां उलयलीं की आपल्याक खबरूच ना म्हणून. ज्या ट्विटर तेगेल्या हँडलाचेर एक ट्वीट वयता आनी मंत्री सांगता की आपल्याक खबरूच ना म्हणून. म्हणजे BJPचे जे पिंड आसा ते फटींगपणांचे पिंड ते तेंगेले टॉप टू बॉटम लिडर. गोंयचो मुख्यमंत्री त्याच पिंडाचो. तांकां खरें उलोवपाकूच शकना ते आनी तांकां दिसता की लोक हे सगळे पिशे आनी ते शाणे म्हणून. जी ते फटींगपणां उलयतले ते लोक हेंगेली फटींगपणां आयकोन घेतले म्हणून. आनी प्रत्येक स्टेपाचेर प्रत्येक पावल जें आसा फटींगपणा शिवाय हेंचें पावल पडना. तेजे नंतर मुख्यमंत्री म्हणटा तुमी दीस कित्याक मेजतात, मिनटां कित्याक मेजता काय म्हणून. 2 दिसांनी येतले म्हणपाक लागलो. म्हणजे 10चे 12 दीस केले. आतां तुमकां खबर आसा 11वो आनी 12वो कसो जाता तो. सो हेणें 11वो 12वो गेलो आनीक तेजे नंतर 13वोय जावन गेलो. म्हणजे हिंदू धर्माक 11वे आनी 12वे दीस तेंय केले आनी 13वोय केले हेणी. म्हणजे अशी हें दिसता की हेणी म्हादयेक मारली आनी म्हादयचे 12वोय केलो म्हणून. आनी ह्या घटनेचेर सगळे गोंयकारचे वतीन आमी हांचो निशेध करतात. गोंयांत कसलीच वायट घडणूक घडिल्ली नासतना गोंयांत जमावबंदी कलम गोंयांतल्या लोकांचेर कित्याक लागू केला हो व्हड प्रश्न आसा. गोंय सरकारान गोंयकारांच्या विरोधान घेतिल्ले निर्णय गोंयकार उक्ताडार हाडीत म्हूण गोंय सरकार गोंयकारांक भिता काय कितें असो प्रश्न काँग्रेसीन केला. गोंयांत जावपी अंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाक व्हडा प्रमाणांत पणजेन जावपी गर्दी नदरेन दवरून जमावबंदी कलम काडपा खातीर राज्यपालान मध्यस्थी करची म्हूण राज्यपालाक निवेदन दिल्ल्याचें गिरीश चोडणकारान सांगलें. जंय देशांक प्रॉब्लम आसा थंय सेक्शन 144 ना. गोंयांक हो सामको पिसफूल स्टेट, गोंयांक सेक्शन 144. म्हणून आमची तालुका वायज जे प्रोटेस्ट आसात, म्हापसा तेणी बरो प्रोटेस्ट ऑर्गनायज केल्लो. आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वता त्या तालुक्यांतले असले कारणान आनीक थंय आमचे ते विड्रॉ करपा पडलें. हेंचे कडेन मागणी करून सुद्दां सेक्शन 144 आजुनूय विड्रॉ केलें ना. आतां ते कित्याक विड्रॉ केलें ना तें मुख्यमंत्र्याक खबर. म्हणजे हे लोकांक भितात. जशी परिस्थिती जम्मू काश्मीराक आयज केल्ली आसा, लोकांचो आवाज काडपाक हेणी बंदी घातलेली आसा. आयज जो आवाज गोंयच्यान येता लोकांचो, सगळे शहरांतल्यान येता. म्हादयचो इशू आसा, ते वेसल जे इल्लिगली पयशे करपा खातीर हाडलेले आसा त्याचो इशू आसा, मायनिंगाचो इशू आसा, टॅक्सीवाल्यांचो इशू आसा, ते प्रोटेस्ट लायफगार्ड आसा त्यांचो इशू आसा. हे सगळे साबार जे प्रश्न आसात ते गोंयभर प्रश्न ज्वलीत आसात आनी हो सगळो आवाज दामून दवरपाक हेणी प्रयत्न केल्लो आसा. आतां हो फटींग जावडेकर गोंयांक आतां येता इफ्फीचें इनॉग्रेशन करपाक. अश्यो इफ्फी येतल्यो आनी इफ्फी वयतल्यो. जर गोंय जर उरलें ना जाल्यार गोंयांक इफ्फी म्हणटा ते जावचें ना. जर म्हादय आमी सांबाळपाची ना, जर हे म्हादयचेर 11वो आनी 12वो करतात, म्हणजे म्हादय काबार करपाक सोदतात जाल्यार गोंय काबार जातलें. गोंय अस्तित्वाकूच उरचें ना. गोंयची जें जीवन आसा तें जीवन काबार जातलें. आनी जें जीवन गोंयचें काबार जालें जाल्यार गोंय हें गोंय उरचें ना. गोंयचे लोक काबार जातले, गोंयचें अस्तित्व काबार जातलें आनी त्या गोंयांक म्हाका दिसता इफ्फी म्हणटा ती आनी परत उरची ना.
जर त्या टायमार इंदिरा गांधीन चिंतलेलें की महाराष्ट्र व्हडली स्टेट आनी गोंय ल्हान स्टेट आनी महाराष्ट्र गोवा मर्जर करपाक सोदतात जाल्यार तेन्ना जर कदाचित हे सगळे मोदी सारके डिक्टेटर आशिल्ले, जावडेकरा सारके डिक्टेटर आशिल्ले आनी तेन्ना बांदोडकराचे जाग्यार जर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार गोंयांक ओपिनियन पोल म्हणटा जावपा नाशिल्लो, गोंय काडटा आशिल्लें आनी महाराष्ट्र मर्ज करता आशिल्लें. आयज त्या दिसाक आमी तेंच उलयल्यात. इंदिरा गांधीचो आज जल्माचो दीस. व्हडली राज्य म्हणून ताणें महाराष्ट्राचें आयकोपाक गेलें ना. जशें आयज कर्नाटकाचे दबावाचेर गोंयचे आनी केंद्राचे सगळे नेतृत्व सरेंडर जाल्ले आसात. फक्त थंय मायज खासदार व्हडली स्टेट म्हणजे तुमी व्हडले म्हणजे तुमी श्रीमंतांक पळयता, कारण आयज देश चलयता तो श्रीमंत चलयतात. इंदिरा गांधीन प्रायवेटायझेशनाचे हें काडून नॅशनलायझेशना कडेन गेल्लें. आयज नरेंद्र मोदीन आनी BJP सरकार आयज नॅशनलायज सगळें आशिल्लें तें प्रायवेटायज करतात. म्हणजे पयलीं श्रीमंतांनी जे अफाट पयसो केलो गरिबाचो तो इंदिरा गांधीन काडून लोकांक वाटले आनी आयज हे श्रीमंतांक श्रीमंत करतात, गरिबांक नश्ट करतात. मागणी करता की गोंयच्या खंयच्याय नागरिकान सरकार यंत्रणा धरून जावडेकराचें कोणेंच स्वागत गोंयांक करचें न्ही. जाका गोंयचो मोग आसा, गोंयच्या आवयचो मोग आसा, गोंयच्या जमनीचो मोग आसा, त्या सगळ्यांनी जावडेकराच्या गोंयच्या विजिटाक तीव्र विरोध करचो. गोंयच्या मुख्यमंत्री जो गोंयचें नेतृत्व करता, गोंयच्या लोकांचें रिप्रेझेंटेशन करता, त्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी करता, तुज्या काळजान आमची आवय माधव तुवें म्हणला की ही आपली आवय म्हणून, तुज्या आवयचेर जेणें अत्याचार केलो, तुज्या आवयचेर जेणें अन्याय केलो तो जावडेकर गोंयांक येता आनी तूं ताका स्वागत करपाक फाल्यां उबो रावतलो जाल्यार तूं गोंयच्या लोकांचेर अन्याय करतलो, तूं तुज्या आवयचेर अन्याय करतलो. तेन्ना तुजे कडेन मागणी करता, तूं ताबडतोब जावडेकराक सांग गोंयांक येता लँड जाता जाल्यार तें लेटर घेवन लँड जा. जर तुजे कडेन तें लेटर ना तूं गोंयांक लँड जायनाका, तुका कसलोच अधिकार ना. आनी जावडेकराक जर थोडे सुद्दां जर कुशेस आसा, थोडी सुद्दां नैतिकता आसा, त्या नैतिकतेची जर जाणीव आसा जाल्यार तूं स्वताच फाटीं सरतलो की आपूण गोंयचेर अन्याय केल्लो आसा. जो मेरेन लेटर विड्रॉवल मेळना जशें तुवें उतर दिल्लें तो मेरेन आपूण गोंयांक लँड जावचें ना. हेजे पयलीं गोवा उग्र जाल्लो आसा. जेन्ना गोंयच्या अस्तित्वाची लढाई येता तेन्ना गोंयकार खंयच्या लेवलाचेर वयतलो आनी गोंयच्या लोकां वतीन काँग्रेस पक्षाची सगळे करपाची तयारी आसा. तुमी कितेंय कायदो वापरात, कितेंय करात, आमचेर आडोवपाचो प्रयत्न करात, तुमी आडयात. जें आमकां करपाक जाय, जे डेमोक्रेटीक रायटान अधिकारान तें आमी करतले. तेजे फाल्यां कितेंय गालबोट जालें जाल्यार तेजी पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्र्याची आसतली. कारण गोंयच्या अस्तित्वाची लढाई आसतना आमी कांयच पळोवपा ना. गोंयचें अस्तित्व जेन्ना धोको येता तेन्ना आमी कितें करीत आनी कितें ना हें खबर ना. गोंयचे लोक कसो करून ताका फाल्यां विरोध करीत हें आमी सांगपाक शकना. कारण गोंयच्या लोकांनी पाशेस काडलेलें आसा. मॅटर सुप्रीम कोर्ट आनी ट्रिब्युनलां आसतना जावडेकराक कसलोच अधिकार नासतना जावडेकरान EC जी कर्नाटकाक दिली ती मान्य करता की तो हय म्हणटा पूण तो तें विड्रॉ करना. मुखेलमंत्री सावंतान कांय दिसां फाटीं केल्लें वक्तव्य खरें करपाची वेळ आयल्या. मुखेलमंत्री म्हादय आपली आवय मानता जाल्यार ज्या केंद्रीय मंत्र्यान म्हादयचेर अन्याय केला ताचो निशेध म्हूण ताका गोंयान येवकार दिवचो न्ही अशें गिरीशान जाहीर केलां. तशेंच मंत्री जावडेकर गोंयान येता जाल्यार तांणी येताना गोंयकारांच्या विरोधान निर्णय घेतला तो फाटीं घेतिल्ल्याचें प्रमाणपत्र बरोवन हाडचें अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. सो मुख्यमंत्र्या कडेन मागता जाणीव करून दवर तुजी, तुवें गोंयच्या म्हादयक आवय म्हणलेली, त्या आवयचेर अत्याचार करपी मनशाचें तूं स्वागत करनाका गोंयांक. तुका आमी शिटकावणी दितात गोंयच्या लोकांचे वतीन. सेक्शन 144 गोंयांक लावन तुवें गोंयच्या लोकांचो आवाज दाबोवपाक प्रयत्न केल्लो आसा. जावडेकरान गोंयच्या आमची जी आवय आसा तो आवयचो गोठो घोटलेलो आसा. मादेचेर आमच्या आवयचो गळो घोटलेलो आसा. मारपाचे प्रयत्न सुरू आसात. आनी दुसरे वटच्यान प्रमोद सावंत
गोंयच्या लोकांचो आवाजूच बंद करपाक सोदता सेक्शन 144 यूज करून. गोंयांक म्हादयचो अयोध्येचो खंयचोच प्रश्न ना. गोंया ही शांतता स्टेट. फाल्यां इंटरनॅशनल इव्हेंटा खातीर खुबशे लोक गोंया येतले, ते एकठांय भोंवतले. हेजे प्रमाणे 5 वयर भोंवपाक शकना. सो खूब ट्युरिस्ट येतले, खूब डेलिगेट्स येतले, ते भोंवतले. गोंयच्या लोकांक अधिकार आसा गोंयच्या अस्तित्वाची लढाई लडपाक. फाल्यां हे सगळे इव्हेंट सुरू जाता. आयज सांज मेरेन सेक्शन 144 विथड्रॉ करचो. आमकां आमचो अधिकार आसा, डेमोक्रेटीक रायट आमचो, की गोंयच्या अस्तित्वा खातीर आमी लडपाचो. तो अधिकार तुमी सेक्शन 144 लावन काडून घेवपाक शकनाक. ह्या हेजेर आमी मागतात. आमी आयज राज्यपालाक पत्रय बरयल्लें आसा. आयज राज्यपालाक आमी पत्र बरोवन सांगलां की तूं ह्या गव्हर्मेंटाक एडवायज कर की सेक्शन 144 विथड्रॉ कर.